स्थगिती दिल्ल्या गोवा बेळगाव हायवेचे काम परत सुरू करूक कोर्टान मंजुरी दिल्ल्यान लोकांक खूप व्हडलो प्रश्न सुट्टलो अशें दिसून येते आसा। अनमोडातल्या गोवा बेळगाव महामार्गाची नॅशनल हायवे प्राधिकरणा वतीन येवच्या 15 दिवसात फातर आणि माती घाण तात्पुरती दुरुस्ती करतले अशें जोयडाच्या तहसीलदारान सांगले। तेमी वचून सध्या पाड जाल्ल्या रस्त्याची तपासणी केली। तशेंच पत्रकारांकडे उलयतना ह्या रस्त्याचे काम परत चालू करच्या कोर्टान मंजुरी दिला, तेजेन ताबडतोब ह्या कामाचे टेंडर काढतले आणि नवीन टेंडर घेईल कंपनीक पहिले पुरसरीत हो रस्तो तात्पुरती दुरुस्ती करचे काम दितले अशें सांगले। सद्याक ह्या रस्त्याचेर 7 गांव लागतात आणि सध्या पाड जाल्ल्या रस्त्यापयान ह्या 7 गांवांतल्या लोकांक त्रास सहन करचे पडटे आसा। जाल्यार येवचे 15 दिवसात हो रस्तो तात्पुरतो दुरुस्त जातलो आणि हे काम चालू असताना व्हड वाहनाक ह्या रस्त्या वयल्यान वयचे बंद करतले अशें जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर हेमी सांगले। ಇದು ಒಂದು 600 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಸರ್। ಆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್। ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 20 ಡೇಸ್ ಅಬೌವ್ ಬೇಕಂತ ಅದುವರೆಗೂ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇನ್ ಸರ್ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ರೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್। ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ गेल्या 3 वर्षांच्यान पावसात रस्त्यान संचार करूक त्रास जाते आशिल्ल्या कारवार तालुक्याच्या अस्नोटी हिंगा आज तहसीलदारान भेट देऊन रस्त्यार पडील माती काण क्रम घेऊक ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याक सांगले। अस्नोटी रेल्वे ब्रिजा लागीं गेल्या 3 वर्सांच्यान पावसात डोंगराची शेडी माती रस्त्यार येवन वाहन संचाराक त्रास जाती आसा। तशेंच रस्त्यार माती येवन चिखोल जाल्ल्यान वाहन अपघात बी घडता। अस्नोटी ग्रामपंचायती भागा येवचे आरो वयच्या रस्त्या लागीं आशिल्ल्या डोंगराची माती काण विकचो धंदो पयलीं बरोच चल्लो। ह्या कामाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अधिकारी लोकांनी बी बरी साथ दिली, पण डोंगराची माती मागीर शेडीचे येयल्यान डोंगराची माती काडचे बंद केले। जाल्यार त्या डोंगराची माती पावसात उदकाभर होवन रस्त्याचेर येते आसा। इतलेच न्ही, स्थानीक लोकांच्या बागात भाईत वयतेत आसा। हेजे बद्दल स्थानीक लोकांनी ग्रामपंचायतीक अर्जी बी दिल्ली, पण कितेंच क्रम जालना। ह्या वर्साचो पावसाळो सुरू जावन अजून 1 आठवडो बी जालना, पण माती रस्त्यार येवन खूब लोक वाहन घेवन पडले। स्थानिक लोकांनंतर तहसीलदाराक अर्जी दिली आणि आपल्याली समस्या सांगली। कारवार तहसीलदार जाग्यार येवन पळयले आणि बेगीन माती काडून रस्तो खुल्ला करून दिवूंक क्रम घेया म्हणून ग्रामपंचायतीचे अधिकारीक सांगले। कोविड वॅक्सीन घेऊन अर्धा तास रेस्ट केल्लो एक वृद्ध मनीस हृदयघातान मरण जाल्ली घटना अंकोला तालुक्यात घडली। अंकोला तालुक्याच्या कंत्री गावचे 67 वर्ष वयाचे वृद्ध महादेव पुट्टू नाईक हेमगेले आज मरण झाले। अंकोलाच्या कोविड वॅक्सीन केंद्रात आपल्या बायले घेऊन हेमी वॅक्सीन घेऊक येयले आणि वॅक्सीन घेयले बी। अर्ध तास रेस्ट बी केले, मागीर टॅबलेट हाडूक तालुका हॉस्पिटलात वयतना रस्त्यार पडले, पण तांकां ताबडतोब ICU दाखल करून उपचार केल्यार बी कितेंच फायदो जालना। वृद्ध महादेव हेमी हृदयाघातान मरण पावलात अशें डॉक्टर नितीन हसमळेकर हेमी सांगले। वृद्ध महादेव नाईक हेमगेले अकस्मात मरण जाल्ल्यान तेमगेल्या कुटुंबाच्या लोकांन आणि स्थानिक लोकांन राग व्यक्त केलो, पण पोलीस आणि डॉक्टरान सगळे समजून सांगल्यानंतर तेमी शांत झाले। BP ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ, ನಾಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ। ನಾಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡ್ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ BP ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆತ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಬಾಡಿ ತಗೋತಾನ ನಾವು ಅರ್ಧ ಹಣ್ಣು ಆಗ್ತೇವೆ। ಯಾವುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾವೇನು ಸರ್। ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ECG ಮಾಡಿದ್ವಿ, ECG ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರಿಥ್ಮಿಯಾ ಅದು EC ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಬಂತು ಡೆತ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು। ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೇನೋ ಕಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡೋ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಡ್ ಡೆತ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಿಗೋ ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ। ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್। ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಥರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ MNC ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್।
ಅಷ್ಟಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ MLC ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. सुण्या पिलाक आणि पिलाल्या आवयक बिबट वाघान उठून होईल घटना कुमटा तालुक्याच्या मिरजान हिंगा घडली. ही घटना CCTVत रेकॉर्ड झाला. कुमटा तालुक्याच्या मिरजान ग्रामपंचायती बगायोचे संते गद्देचे व्यंकटेश ईश्वर नाईक हेमगेल्या घराच्या वरांड्याचेर सुण्या पिल आणि पिलाली आवय आशिल्ली. पण काल रात्रीन पावलाचो आवाज करनासतना येयलो बिबट वाघान सुण्या पिलाक घास मान व्हयले. पिलाल आवयन बिबट्या खंयच्यान पिला काण घेवचे खूब प्रयत्न केले जाल्यार बिबटो पिला घेवन धांवलो. इतल्यान बिबट्याली भूक भागलना. थोड्या वेळान परत येयलो बिबटो सुण्या पिलाल्या आवयक बी उठोवन व्हयलो. सकाळी सुण्या पिल आणि सुण्या पिलांनी आवय ना जाल्ले पळोवन घरात लोकांन CCTV चेक केले तेन्ना बिबट्यान उठून येयले कळलेले. निस्तेकाराल्या जाळात समुद्रात रावचे अत्यंत विषारी साप सापडिली घटना कारवारात घडली. हायड्रोफिश सिस्कोसस वैज्ञानिक नावाचे काळे आणि धवे रंगाचे पट्टी आशिल्लो हो साप पळोवंक आकर्षित आसा. निस्तेकारान नुस्त्या धरूंक कारवार समुद्रात एंडी जाळ सोडयले. तेतूंत हो विषकारी साप सापडलो पण निस्तेकारान ताका मान नासतना परत समुद्रात सोडले. हो साप कॅटफिश जातीचे नुस्तें खाता पण अशें हो मनशाक चाबना पण एक वेळार चाबल्यार जिवाक भंय उरता अशें समुद्र जीव विज्ञान अध्ययन केंद्राचे डॉक्टर शिवकुमार हरगी यांनी माहिती दिली. अर्धवट परिस्थितीत आशिल्ल्या चांदेवाडी ब्रिजापायान संपर्क तुटिल्या गावात वचूक आता सरकार बोटीची व्यवस्था करतलो. चांदवाडी ब्रिजाची जोयडा तहसीलदार संजय कांबळे हेमी तपासणी करून मुखाल्ल्या गावाक आशिल्लो संपर्क ह्या ब्रिजा पायान तुटिल्ल्यान गरज आशिल्ली तेन्ना ह्या गावातल्या लोकांक यो वच करचे खातीर बोटीची व्यवस्था करची तयारी दाखयली. ही बोट जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत हिंच्या असू ग्रामपंचायतीक हस्तांतर करतले. तशेंच ह्या बोटीचो उपयोग अत्यंत महत्वाच्या टायमार करचे अशें तेमी सांगले. ह्या टायमार जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर तशेंच असू ग्रामपंचायतीच्यो PDO अमरीश आणि मारुती पाटील, प्रभाकर गावडे आदी लोक उपस्थित आशिल्ले. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು JCB ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. उडपी आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्यात तौक्ते चक्रीवादळ येऊन नुकसान झालेल्या प्रदेशाक पळोवक केंद्राचे अधिकाऱ्याली टीम येयली अशी माहिती राज्य रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचे अधिकारी डॉक्टर मनोज राजन हेमी दिली. कारवारच्या जिल्हाधिकारी कचेरीत भेट दिल्ले केंद्राचे अधिकारी टीमाक उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन आणि उडपी जिल्हाधिकारी जी जगदीश हेमी तेमगेल जिल्ह्यात तोक्ते चक्रवादळीन किती नुकसान झाला ह्याच्या बद्दल माहिती दिली. Remote plan ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್. ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ. ಶಿ ಅಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇಟ್, SEC ಅಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇಟ್, ಮನಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 162 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 162 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 16, अंकोलात 8, कुमठा 28, होन्नावर 24, भटकळ 24, शिरसी 24, सिद्धापूर 8,
येल्लापूरसह मुंडगोड 8, हळियाळ 15 आणि जोयडात 1 केस मेळ्ळी. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 50,492 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळिल्ली. त्यापैकी 47,994 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 1,870 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 781 लोकांले मरण झाला. Hi, this is Jackson Gonsalves. I'm Pawan Naik from Karwar. This is Anjali Padwalkar. I am Karthik Naik. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾತ್ವಿಕ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಂದ. My name is Advika Sandeep Desai. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಕ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ. Hi everyone, my name is Nidhi Kadru. ರಾಯಲ್ ಕಾರ್ವಾರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am participating in the Royal Karwar contest. And I am singing this song for Royal Karwar Talent Hunt competition. For Royal Karwar Talent Hunt competition. Making this video for the Royal Karwar Talent Hunt contest. आजच्या इतलत न्यूज मुकल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.